नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार ह्या कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज सद्याक परत एकदा आमकां राजकारणांतल्यान मातशें कुशीन वचचें पडटलें, कारण दोन काल म्हत्वाच्यो, काल आनी आज एक अश्यो म्हत्वाच्यो गजाली घडलेल्यो आसात आनी ते आंगार कांटो येवपा सारक्यो अश्यो गजाली. एक म्हणजे काल जो बाणावले पेडा बाणावले जो खून जाल्लो आयताराक, तो काल उक्ताय जाल्यार आज एका बायलेन स्वताच्याच 1.5 म्हयन्याच्या भुरग्याक काडून एक अशें भायर उडयिल्लें, ती डिटेक्ट केली आनी दोगूय जाणांक, दोनूय हातूंत भितर एकले बायलेक अरेस्ट केल्या, दुसरे आवयक अरेस्ट केल्या. सो मेन आमी आज पयलीं डिस्कस करया म्हणजे कालचो जो खून जालो तो म्हळ्यार काल उघडकीक जालो तो कितें आसा पुलीस इन्व्हेस्टिगेशनाचें? पुलीस पयलीं म्हणल्यार त्या खुनाची थोडीशी फाटली हें घेवया. खून हो जाल्लो चड करून ते म्हणटात आयतारा सकाळी फुडें. कित्याक लागून CCTV भितर जी तेंगे ओनराली CCTV आहा तातूंत भितर आयतारा सकाळ फुडें ती जी बायल आसा ती आनी ताची धाकली 5 वर्सांची चली, ती बायल वतना तांकां दिसता आनी ताचे बरोबर एक चलो आसा. तातूंत भितर ताणें आनी एक केलां की ताजी जी बायक आशिल्ली ती बायक घेवन ती गेली, बायक घेवन गेली आनी ताजे नंतर तें दार म्हणटा बंद उरलें आनी लोकांक दिसलें तो कामाक गेला जावं खंय गेल्या. ती गेले वचपा आशिल्ली म्हण तेणें सांगून दवरिल्लें आपूण गांवां वचपा आशिल्ली होळयेक आनी. सो ताजी जेन्ना आवयन फोन केलो तेन्ना आवयन फोन कोण काडना जालो. फोन काडना म्हण बापूय आयलो आनी तो जो रावता तो 3rd फ्लोरार रावता. सो बापायक सकयल बायक ना म्हणटा वो खंय भायर सरलो म्हण बापूय गेलो. सांजेर परती आवय आयली सेम बायक ना म्हण तो ना म्हण ती गेली. अशें करून दुसरे दिसा एक दीस उरलो. जेन्ना दुसरे दिसाक म्हणजे काल जेन्ना थंय ते ओनराक सांगलें ताणें असो तो ना मातसो आयल्या पळय, तो जेन्ना वयर गेलो तेन्ना ताका मातसो वास मारपाक लागलो म्हणजे ताणें सांगता पुलिसांक आपयलो. पुलीस आयले तेन्ना दार उगडलें तर ताची जी बॉडी आशिल्ली फूल रक्ताच्या हातूंत भितर पडिल्ली आनी ती बॉडी मातशी कुसपाक लागिल्ली. पुलिसांन रोखडेच फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट ताका हाडले आनी सगळी तपास यंत्रणा चालू केली. तेन्ना थंय आवय आयली आनी कळिल्ली म्हायती प्रमाण की ती आवय जेन्ना चल्याली आवय सांगताली की ही सून आनी आपल्याला पटनाशिल्लें, सो ती वेगळी रावताली. आवय आनी बापूय दुसरे कडेन रावतालो आनी चलो आपल्या बायले बरोबर थंय रावतालो. मागीर पुलिसांनी त्या प्रमाणे तेची सगळें फायंड आवट केलें आनी हें सगळें जाता म्हळ्यार सांजेर एक 6 सुमार ती बायल आपली फॅमिलीक घेवन गांवच्यान एक गाडी करून आयली. आपली फॅमिली घेवन आयली. त्याच वेळार पुलिसांनी तिका थंयच्यान उबारली आनी पुलीस स्टार्ट घेवन चवकशी स्टार्ट केली. म्हणजे ती खानापुरा वचून परत आयिल्ली? हय, खानापूर पयलीं वचून राविल्ली न्ही ती खानापुराक. ही कालची भानगड. तिका आतां बोवाळ जालें न्ही म्हाका कळ्ळें अशें. ती आयिल्ली, तिका सोमतीच थंयच्यान धरली आनी तिका पुलीस स्टार्ट व्हेली. काल राती तिचें नांव वैष्णवी एलियास मंगला. सो तिका काल राती सुद्दां ती कांयच सांगपाक रेडी नाशिल्ली, कशीच तांकां पुलिसांक हें करताली. आनी आज शेवटी दनपारां एक 12 एका सुमार तिका म्हणजे तिणें एक्सेप्ट केलें की आपण हें केलां आनी पुलिसांनी तिका अटक केली आसा सद्या. त्याच बरोबर जो तो तिसरो मनीस आशिल्लो ते हातूंत दिसतालो फुटेज, अशें आयकूं येता की ताका लोंड्यार काय खंय तरी कोलवा पुलिसाची टिमीन धरला आनी ताका ते ऑन द वे आसात हाडपाच्या. आतां कोणें खून केलें एक्झॅक्टली हें तो येतकीरच सारकें कळटलें. ताजो खून करपाचो स्टायल म्हळ्यार ताका मान 1-2 बुराक आशिल्ले आनी ताका लागून ताचे रक्त व्हांवपाक लागलें. आनी सद्याक बाकीचे पुलीस तपास ह्या हातूंत पुलीस तपास करतात. आनी दुसरे आज जे फातोड्ड्या जाल्या, फातोड्ड्या आमच्या बोड्ड्या जाली ती बोड्डा आज परत सकाळी तशेंच एक भुरग्याचो ल्हान भुरग्याचे रडटो आवाज येवन एक शेजान्नीक जर पळयल्यार थंय एक भुरगें पडला आनी ताका लागून हाडलें. आनी मागीर ती एक केस जाल्या त्या स्वताच्या आवय प्रियांका रोड्रिगीस म्हणटा तिका अरेस्ट केल्या पळय, तिणें एक बनाव केलो की आपले भुरगें कोण तरी उखलून व्हेलें म्हणून. सो ताका लागून परत आनी एक बोवाळ जालो. तोय पूण पुलिसांनी रोखडोच म्हळ्यार जाता तितले फाटोफाट फास्ट सामकें हें करून इन्व्हेस्टिगेशन करून सोडलो तो हें जालो. ती हें कितें केस तातूंत भितर कशें जालें की आतां ताजे बापायन एक आमकां सांगलें ते भशेन आपूण न्हिदिल्लो, आपल्या बायलेन सांगलें की भुरगीं ना घरांत आनी वयर आपले बापूय न्हिदिल्लो म्हणटा. जाल्यार सगळ्यां फुडें थंय एक भुरगीं रडटा म्हणटा शेजान्नीक आनी त्या लोकांक थंयचें कळ्ळें. ताजे नंतर ताणें तें धाडलें. पयलीं जाल्यार एक पोतयांक बांदिल्लें एक भुरगें मेळ्ळें, 1.5 म्हयन्याचें भुरगें, चली. आनी ताजे नंतर ताणें ते दुसऱ्या कोण दादल्याचे हेल्प घेवन दुर्गाचे त्या सायडी वचून ताका तें घेतलें हाडलें आनी तितलें म्हणल्यार थंय पुलिसांक ताणें फोन केलोच बापायन. सो पुलीस थंय पावले. पुलिसांनी आवयक बापायक दोगांयक पुलीस स्टेशनार व्हेलें आनी चली ते भुरगें जें आशिल्लें ताका मेडिकल ट्रिटमेंटा खातीर म्हणजे चॅकअपा खातीर अंडर ऑब्जर्वेशन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत घालें. मागीर 1-2 वरां सुमार आवयन आपणेच जावन कन्फेस केलें की हे हाका आपणें
आपणेच उडयल्लें. सो पुलिसान ताका 317, 336 आनी IPC सेक्शन चिल्ड्रन्स एक्ट 8 हाज्या अंडर तिका अरेस्ट केलें. आमकां जी म्हायती मेळ्ळ्या हातूंत अशें दिसता की हे भुरग्याक म्हणजे ती हालींच बाळंत जाल्ली आनीक देड म्हयन्या पयलीं आनी हे भुरगे प्री मॅच्युअर आशिल्ले प्री मॅच्युअर हातूंत भितर भियेल्ले आनीक ते बरोच म्हणल्यार एक म्हयनोभर सुमार हॉस्पिटलाकच ताका लागून दवरचें पडिल्लें. आतां ताका लागून एखादी तेजी मनस्थिती सारकी नाशिल्ली किंवा आनी कितें आशिल्लें म्हूण तिणें हें केलें. तिची मनस्थिती तशी सारकी ना अशें कांय न्ही. ती उलोवपाक दोनी कपलां सारकी बरी आशिल्ली. कित्याक शेजारीन सांगलें ते प्रमाणे ती आमी गेले तेन्ना ती थंय आवय नाशिल्ली, आवय भितर आशिल्ली. जे ती शेजान म्हणटा कितें तिची आवयच्या दोळ्यांक एक दूख तरी येवपाक जाय आशिल्लें आपल्या भुरगें ना जालें जाल्यार एक दूख सुद्दां ताच्या दोळ्यांक ना म्हणटा. आतां हातूंत भितर आनी एक आसा सुशांत, दोनी जी एक घडणूक आसा ही दोनी नॉन गोवन. जी काल बाणवले खून जाला तोय गोंयचे भायलो चंदगडचे आमचे लोण्यावयले वयले आनी हे जे आज आसा ही नॉन गोवन. ही चंदगडची. ही प्रियांका जी आसा ती केरळाची आनी तो जो न्हवरो आसा तिगेलो तो चंदगडचो. म्हणजे ती फॅमिली ती केरळाट महाराष्ट्राना कडेन लग्न जाल्ली आनी ते महाराष्ट्रान क्रिश्चन बरोबर आनी ही केरळाट. सो ह्यो दोनी ज्यो हे आसात फॅमिली म्हणजे दोनी जी हातूंत भितर हे आसा ते दोनी नॉन गोवन. सो एकच हातूंतल्यान हे की सद्याक गोंय दोनी घडणुको जर पळयल्यो न्ही जाल्यार इतली म्हणजे मनीसपणाचेर लज अशी. एक बायल आपले घोवाक मारता, बायल कोणाक घेवन आपल्या घोवाक मारता, पार्टनराक घेवन दुसरी आवय आपल्या भुरग्याक मारता. म्हणजे कितली आमची मनस्थिती किती हे आसा ती तुका कळून येता, कितली विद्रूप आनी भयानक अशी स्थिती आसा. सो हे जर आतां जर पळयलें की हे गोंयांत कसले ट्रेंड्स पयलीं अशें दिसनाशिल्ले, हे नवे ट्रेंड्स जावपाक लागल्यात. सो आतां एक जावपाक जाय की हे सगळे हातूंतल्यान हाजेर वाट कशी काडप शक्य आसा हे आतां पळोवपाची गरज आसा. कारण हातूंतल्यान आमचे फकत हेच न्ही, सोशल फॅब्रीक जो आसा गोंयचो तो इबाडटा. आनी मेन म्हणटा ते हो सोशल फॅब्रीक जर सारको दवरपाक जाय जाल्यार ह्या अशी ज्यो घडणुको आसात ताजेर आळो येवपाक जाय. आनीक म्हाका दिसता की पुलीस तपास करतात हातूंत भितर. आनी एक गोश्ट आसा, आतां ते भुरगे 1.5 म्हयन्याचे आतां त्या आवयक एरेस्ट जातली, ताजे नंतर ते भुरग्याचें कितें तें जालें एक ही जाली. आनी दुसरे 5 वर्साचे आसता आवय भितर पडल्या. आतां म्हणजे हे तुमी मातशी तरी थोडे चिंतात आनी करपाक जाय आशिल्लें तुमी कितें तरी कारण आज आनी एक म्हत्वाचो हे म्हणटा ते आज ते आमचे मिकीज जे उडोवपाचे हे केल्ले दिल्ले आदेश ते सारकें काम जालां आसा काय ना हे पळोवपा खातीर गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे ऑथॉरिटीज थंय आयिल्ले हे पळोवपाक. आनी तातूंत भितर अशें दिसलां की अजुनूय ज्या तरेन ते म्हणजे तो फकत उडोवपाचेच न्ही, तो रिस्टोर करपाक जाय. सो ज्या तरेन हे आसा कितें आमचें करपाक जाय तशें काम जाल्लें ना अशें दिसता. आनी त्या जुडितान सांगलां की हे आपूण आतां कितलेच बरेच तेंपान हांगा पावला आनी आनीकय म्हणटा ते इलिगल वाडल्यात. आनी ते ताजे एक सामको स्पश्ट आरोप आसा की ते म्हणटा पंचायत कांय करना, गोवा स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आसा तो न्हिदला आनी तो म्हणटा हे कामां आमी आमचे सारक्या एक्टिविस्टांनी करपाक पडटात. तूं आसता आशिल्लो कितें आसता सिच्युएशन आयज गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड आनीक गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आनीक गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्ड आज मेंबर थंय आयिल्ले. गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट आयिल्लो कारण कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करपाचो, थंय कितें स्टेटस आसता जो तातूंत भितर तांकां कळून आयलें की अजून थंय खुबशीं जी हें आशिल्लीं ताणें उबारिल्लीं म्हणजे फॉर एग्जाम्पल सोप पीट, सेप्टीक टँक, वॉटर हेड टँक, मागीर तागेलें टायलिंग आशिल्लें सकयल, गार्डन, कंपाउंड वॉल हें अजून थंय तशेंच आसा. रिस्टोरेशनाचें काम सोडून दी, रेस्टोरेशनाचें काम सोडूनच दी, पूण जो ताणें कितें कंस्ट्रक्शन केलें तेंच अजून थंयच्यान काडपाक जालें ना, काडली ना अजून पर्यंत. हें एक जालें. ताजे नंतर बायोडायवर्सिटीची ते बोर्ड आयिल्लो, ती मेंबर आयिल्ली हांगा आतां रेस्टोरेशनाचें कशें जातलें हें चॅक करपाक, हाव टू रिस्टोर तो तांचे अंडर करपाक न्ही रिस्टोरेशन. त्याच बरोबर जुडितान आनी एक सांगलां की कोलवा अशी कंस्ट्रक्शनां वाडीत आसात आनी ताजे ते म्हणटा आपल्याक जी ऑर्डर दिल्या तातूंत भितर लास्ट पॅरेग्राफाक क्लियर बरयलां की गोवा कोस्टल झोन ऑथॉरिटी मॅनेजमेंटान ही करपाक जाय.
ही हाजेर देखरेख पळोवपाक जाय आनी तलाट्यान प्रत्येक तलाट्यान 15 दिसांनी रिपोर्ट दिवपाक जाय. तलाट्याक रिपोर्ट पडूनच गेलो ना कित्याक ताजेर कोण प्रेशरय घालना कळ्ळें तुका. दुसरी आनी एक गजाल आसा की PWD जी आयडेंटिफाय जाल्ली आसा इलिगल स्ट्रक्चर म्हणून, फॉर एक्झाम्पल कोलमार आसतले आनी अशी कितलीशीच आयडेंटिफाय जाल्ली आसा ती मोडपाक PWDन एक बरें रिजन सांगलां की आमचे कडेन फंड ना. आतां येदी व्हडली PWD डिपार्टमेंट तुमचे कडेन फंड उरना जर मोडपा जाय जाल्यार खरो तांचे कडल्यान जे कोणाचे इलिगल बांक तांचे कडल्यान वसूल तांचे कडल्यान वसूल करून घेवपाचो अशें करून कितें तरी करपाचें ना आसा कायद्याक तशेंच आसा तांचे कडल्यान वसूल एक्चुअली तांचे कडल्यान वसूल करून घेवपाचें जाल्यार ते मोडटात. आतां हांगा जुडी दुसरी कितें म्हणटा मेकिसाक म्हणतो 3 महिने काय 4 महिने एक्स्ट्रा टायम दिल्लो ताणें जे मागिल्ले त्या प्रमाणे तोय कोर्टान ताका अलॉट केल्लो. तो पर्यंत ताणें आपल्याली कमर्शियल एक्टिविटी चलयली. एक्चुअली त्या टायमार कमर्शियल एक्टिविटी चलोवपाक जायनाशिल्ली, सील करपाक जाय आशिल्लें. ताणें चलयली पूण ताणें रेस्टोरेशना काम अजून पर्यंत केलें ना. सो ताणें क्वेश्चन केलो बाबा तुमी केन्ना सिरियस जातले. एक ताणें थँक्यू म्हणला जाका की फर्स्ट टायम कंप्लायन्स रिपोर्ट फायल करपाक DCJMA आयले कळ्ळें तुका. पूण दुसरे वटेच्यान हेंय मातशें करात म्हणटे दोळे उगडात आनी ना जाल्यार अशें करून सँड दिवन सगळें सँड दिवन कापून उडयतले. आतां ताजे सायडीक सांग एक हें मिकीस जाल्यार हांगच्यान तूं बसलो त्या जाग्यार आनी एक रेस्टॉरंटान आपली दोरी काडून बिचार पावयला. ओके आतां कोस्टल झोन मॅनेजमेंटान पळयलें तें पूण ते कांय करनासतना थंयच्यान गेल्यात. सो जुडिताली ही मागणी आसा की बेगींतली बेगीन हाजेर एक्शन घेवची ना जाल्यार आपल्याक तुमी फोर्स करतले कोर्टाक वचपाक परतें हायकोर्टाक तीच ऑर्डर घेवन हायकोर्टान वचून आनी NGT जाल्यार NGT वचपाक. सो ताणें अधिकाऱ्याक सामकी हें दिल्ली आसा. त्याच बरोबर ताणें सांगलां की पंचायत म्हणटा ती सामकी न्हिदल्या, कोलवेची पंचायत सामकी न्हिदल्या आनी ते उगडून सुद्दां पळयनात आनी हाका जबाबदारी कोलवे पंचायत आसा. ही अशी बेकायदेशीर वाडपाक कोलवे पंचायत जबाबदार आसा अशें जुडितान आरोप केल्लो आसा. सो गौरव ह्यो तिनूय जर घटना पळयल्यो, एक खुनाची, एक आमच्या भुरग्याक उडयली, तिसरी ही आमची बिचाची कशी वाट लागता ते पळयल्या. हे तिनूय जर पळयलें जाल्यार गोंयच्या जो सामको आमकां सोशल फॅब्रीक आसा, कल्चर आसा किंवा ताका छेद दिवपी असल्यो गजाली. कित्याक अशें केन्नाय म्हळ्यार बायलेन घोवाक मारून ना जाली, मागीर स्वताचे भुरग्याक स्वता आवयन हें केलें, अश्यो घडनाशिल्ल्यो. आनी दुसरें म्हणटा तें कमर्शियल आतां ते वायलेशन जाता आमच्या बिचाचे, ते जरी आसले तरी ह्यो अश्यो जायनाशिल्ल्यो. सो एक जर पळयल्यार कितें की आतां सद्याक जे आमचे गोंयचे सोशल फॅब्रीक आसा ते असली गजाली आयकतकीर ते हालिल्ल्या भशेन दिसता. आनीक मेन म्हणटा ते हे हालपाक जायना, हाजे खातीर सद्याक आतां प्रयत्न जावपाक जाय, दिसपाक जाय. कारण एकच न्ही, फकत आतां तातूंत भितर आतां ह्यो 2 गजाली आसात त्यो पळयल्यार ते आतां ल्हान भुरगे 1.5 म्हयन्याचे भुरगे, ताज्या आवयक आतां अरेस्ट केला. आतां त्या भुरग्याचें कितें, ताका तेजे बरोबर रावपाक मेळटलें ना अशें न्ही, पूण तरी आसा ते गरजे भायर त्या भुरग्याचे हातूंत भितर. दुसरें ती 5 वर्साची चली आसा ती बापायचो खून जालो, आवयक अरेस्ट करतले, ताणें कोणा बरोबर रावपाचें. सो ह्यो गजालीचेर म्हाका दिसता की आतां समाजानूय बी ह्या गजालीचेर विचार करपाची गरज आसा. आनीक ह्या चर्चेंतल्यान लोकां म्हऱ्यात कितें तरी पावून ते हाजेर गंभीरतायेन विचार करतले आनी असल्यो घडणुको फुडाराक जावची न्ही ह्या खातीर एक प्रयत्न जातलो अशें आमी आस्त धरया. ह्याच हाजेर आमी एक दुखेस्त ताजेर आमी ही सद्याक आतां चर्चा थांबयतात. हे आनी हाजे फुडें जावचें न्ही अशें मागतात. आनीक तुमकां सगळ्याक पळयतल्याक देव बरें करूं म्हणटात. पळयत रावात गोमंतक TV.